आयच्यान नवे मतदार यादीन नांवां घालपाचे प्रोग्राम सुरवात जाता. 1 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत हो प्रोग्राम चलतलो. आमच्या हाजे प्रमाणे सादारण 40 ते 45 हजार नवे वोटर्स आमच्या हातून येवंक जाय. डिलिशनूय जातलें. हो जो प्रोसेस आसा हातून सगळे तरेचे येतले. नवीन जे मतदार आसा तांची नांवां भितर येतली. जुने जे मतदार एक्सपायर्ड किंवा शिफ्टेड किंवा जे हांगासर रावनात किंवा ज्यांचे वेराबॉट्स खबर ना अशे सगळ्यांचे डिलिशन जातलें. ताजेच बरोबर नवीन जे दुसरे कडल्यान खंयच्यान आयिल्ले आसा आतां दुसऱ्या गांवांतल्यान येवन हांगासर रावतात तांची नांवां इन्क्लुजन जातली. ते इन्क्लुजनान 2 तरेचे आसा. एक दुसऱ्या स्टेटींतल्यान हांगासर येवन राविल्ले आसतले किंवा ह्या स्टेटींतल्याच एका मतदारसंघांतल्यान दुसऱ्या मतदारसंघात गेल्ले आसतले किंवा त्याच मतदारसंघान एका गांवांतल्यान किंवा एका वाड्यावयल्यान किंवा एका पार्टांतल्यान दुसऱ्या पार्टान गेल्ले अशे सगळ्यांची ही नांवां हातून येतली. आनी हाजे फुडें आतां मार्च 2019 म्हणजे हे 2019 हे आमचे इलेक्शन इयर आशिल्ल्या कारणान ह्या फावटी इलेक्शन रोल म्हणटा तो परफेक्ट जावचो ह्या खातीर आमी काळजी घेतली. That way, the system is empowering the citizens to decide, to ensure, because once you enter the correct nomenclature, names, your address, same thing will come out in the form of photo electoral roll and voter ID card. My earnest appeal to everyone is help us in helping serving you better and ensure that Goa should be the first state to cross. I would say my target is among the educational institutions more than 95% online forms, particularly new voters, those who are attaining 18 years of age. And from the citizens of Goa is most literate, and I would say in the eyes of Commission, Goa stands very high in terms of our performance, in terms of our, you can see that we got such a tiny state. We were having elections along with UP, Uttarakhand, Punjab. And still the Commission thought that our work was so good that they had given 4 national awards. So that way, Election Commission expect us to perform much better than what we are doing. And it's a big challenge for all of us.